Special Assembly, which is only for the reservation bill, which is passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, SC, ST and Anglo-Indians. This is continued for another 10 years. 10th of January च्या पयलीं पास करून धाडपाक जाय आशिल्लें, सो दॅट ताच्या खातीर ही फावटीची 7 जानेवारी खातीर जातली. काही जाणां काही असे व्यक्ती आसात जे व्यक्ती गोंयच्या लोकांनी तांकां धुडकारला म्हणटा अशे असले व्यक्ती थंय स्टेटमेंट करतात की मुख्यमंत्र्यांनी 48 आवर्सां भितर रिजायन जावपाक जाय. आयज तुमकां खबर आसतलें की सीएमान सुरवाती पासून ह्या विशयाचेर तांचें धोरण थंय स्टँड क्लियरली स्टँड घेतला. ह्या विशयी केन्नाच समझोता जावचो ना. कांय समझोता जावचो ना. खंयच्या लेवल वचपाक पडल्यार चलता, पूण आमी हांगा कांयच कॉम्प्रोमायज करचे नात. म्हणटकीर हे असली गजालीचो खाली पिली म्हणजे पब्लिसिटी घेवपाचो प्रयत्न करप. ह्या विशयाचेर जशें आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान सांगलां, म्हणजे म्हादईच्या बाबतींत ज्यांच्यांनी उदक वळोवपाक दिलें तेणी आमकां शाणपणां सांगपाची गरज ना. दिगंबराक वचून विचारात 7 ते 12 हेज्या मदीं उदीक जर वळयलां आनी जर नालो मारला पळय न्ही रे, हो तेज्या कार्यकाळान मारला. त्या खातीर तेणी शाणपणां म्हाका सांगपाची गरज ना. एक्चुली प्रॅक्टिकली जर डिगींग जो केलां हें तेज्या टेन्युअरान केलां. हें जर तेणी स्ट्रिक्ट केल्लेंच आसत जाल्यार तें जावचें नासलें. खातीर तेणी शाणपणां आनी तेणी वेगळें अधिवेशन घे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना. बेश्टेच जे धोल बडयता ताका कांय अर्थ ना. 12 कडेन आंदोलनां करून प्रत्येक आंदोलनाक 20 आनी 30 लोक आसले. गोंयच्या जनतेचो सरकाराचेर विश्वास आसा. गोंयची जनता सरकाराच्या बरोबर आसा आनी गोंयच्या जनतेक खबर आसा की म्हादईच्या बाबतींत आमी सरकार खंयसरूच तडजोड करचे ना. आनी उदीक वळयलां हय आमी म्हणटा की तांच्यांनी वळयलां तें वळोवपा खातीर फाटलें काँग्रेस सरकारूच जबाबदार आशिल्लें. तांच्या कार्यकाळांत जालां आनी वीथ फूल प्रूफ आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे वी आर सबमिटींग वीथ अ फूल प्रूफ फॉर द MOF मिनिस्ट्री ऑल्सो. म्हणजे सगळे तेजे प्रूफ जे आसा जे आमचे कडेन आसा आमी सबमीट करता. आनी तेंय सांगलां आमी हॅन्स फोर्थ म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टांत पूर्णता आमची बाजू जी आसा ही भक्कम रित्या आमी मांडलेली आसा. आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या बाबतींत आमी खंयसरूच म्हणजे अर्चनात सुरू आमी तडजोडूय ना आमची. आमकां ते उदकाची गरज आसा आनी आमकां तें उदक जाय. ताच्या खातीर तेजेर बांदपी सकयल येवपी वेगवेगळे कडली धरणां जी आसा ती हांवें ऑलरेडी आमच्या WRD मिनिस्टराक आनी पुराय टिमीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. वी वील एक्सपर्टायट इट. म्हणजे तांच्यांनी इन लॉंग रन म्हणूंक जायना तुमचें उदक फक्त मांडवीन वता, तुमचें उदक वेस्ट ना. आमकां खरें म्हणजे सॅलॅनिटी आनी तें सगळें आसाच, बट ताच्याच बरोबर आमकां जी ज्या ज्या जाग्यार आमकां डॅम्स घालपाक जाय आसले पळय ते आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन म्हणजे आमकां ताची कितल्या मोठ्या प्रमाणांत गरज आसा आनी कितल्या पद्दतीन आमी बेगिनात बेगीन तें काम करपाक शकतले. एक्सपर्ट हेजे कडेन आमी ओपिनियन घेवन वी आर फास्ट ट्रॅकिंग दॅट प्रोजेक्ट.